सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार ह्या आयचे मिसाचे भेटेन ह्या आयचे मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ली मारिया मिरांदावाज हे आमचे भयणी पासत देवान तिका सर्गीचे सूख फावो करूंक मागुया. दुसरें इंतेस आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या रोमियो लोबो हे आमचे भावा पासत देवान ताकाय सर्गीचे सूख फावो करूंक हे भेटेन आमी मागुया. स्विझल बॉर्जिस आनी फामील आपली बरी भलायकी पासत मागूंक लायता. तशेंच निशांत चांद आपली बरी भलायकी पासत मागूंक लायता. एल्विरा ही बीन बरी ना ती आपणा पासत मागूंक लायता. हेर सगळीं जीं कोण बरी ना तांचे पासत आमी मागुया देवान तांकां बरी भलायकी फावो करूं आनी जीं कोण सर्जरी आनी हेर दुसरी ऑपरेशन्स करता तांकां पेकोणेचो हात लाय म्हूण मागुया. कॅरल मास्करनस आनी स्टेफनी डायस आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात. देवान तांचेरूय भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमी देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमच्या भाव भयणीनो देवान आमकां कायदे दिल्ले आसात आनी लेवी शास्त्रान करीत भाशेन हे कायदे जे दिल्ले आसात ते आमच्या जिवितान पाडून आनी देवाचो कायदो आमच्या जिवितान एक करून आमी बेसांवांनी आनी आशिर्वादांनी भरूंक आमकां एक सोयीक आसा. पूण जायते पावटी आमी तशें करूंक ना. देवाचो आशिर्वाद घेवंक आमी उक्त्या मनाची जावंक ना. असलें आमचें चुकीचें देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सुरपदविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. म्हजो अपराध म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत घेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपदविदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवूं. सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा तुजेर पातयेतल्यान तूं सांबाळटाय. तुजे विणें कितेंच पवित्र न्हय कित्याकूच मोल ना. ओदीक ओदीक तुजी काकूत आमकां दाखय आनी आतांच जावन आमचें काळीज सदांकाल तोखतल्या देण्याचेर दवरच्याक सरतल्या वस्तूंचो ह्या जिवितान फावो तो उपयोग करूं तूंच आमकां वाट दाखय आनी तेच वाटेन आमकां चलोवन व्हर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. लेवी शास्त्राच्या पुस्तका वेलें वाचप. मोजेसा कडेन उलोवन सर्वेस्परान म्हणलें सर्वेस्पराचे दबाजीक उत्सव हे पवित्र सभांचे दीस नेमलोल्या दिसा इस्रायलाच्या पुता धुवांक तुमी ह्या सभांक आपोवंक जाय. पयल्या म्हयन्याच्या 14वेर 2 सांजां मोदें सर्वेस्पराचें पास्क जातलें. त्याच म्हयन्याच्या 15वेर सर्वेस्पराच्या मानाक फूग नासलोल्या उंड्याची परब. 7 दीस तुमी फूग नासलोले उंडे खावंक जाय. पयल्या दिसा तुमी एक पवित्र सभा भरूंक जाय. जोड वावर तुमी करूं नये. 7 दीस तुमी सर्वेस्पराक उज्यांत उलपायलोली भेटोवणी ओंपतल्यात. 7वो दीस पवित्र सभेचो दीस जातलो. त्या दिसा तुमी जोड वावर करची नात. सर्वेस्परान मोजेसा कडेन उलोवन म्हणलें इस्रायलाच्या पुता धुवां कडेन उलय आनी तांकां सांग हांव तुमकां दितलो त्या देसांत तुमी भितर सरतूच आनी पीक एकठांय करतूच
पिकाच्या प्रथम फळाचो बरो याज्ञिका कडेन व्हरून दिवचो आनी तुमी सर्वेस्पराक मानलोलीं जावच्याक याज्ञिकान तो सर्वेस्परा मुखार व्हरून भेटोवचो. शेनवारा उपरांतल्या दिसा याज्ञीक ही भेटोवणी करतलो. सर्वेस्पराक भेटोवंक तुमी बरो हाडटल्यात त्या शेनवारा उपरांतल्या दिसा तावन सारकी 7 सातोडीं मेजूंक जाय. 7व्या शेनवारा उपरांतल्या दिसा पर्यंत तुमी 50 दीस मेजचे आनी उपरांत तुमी सर्वेस्पराक एक नवी भेटोवणी करची. ह्या 7व्या म्हयन्याच्या 10वो दीस फारीकपणाचो दीस जातलो. त्या दिसा पवित्र सभा भरची आनी उपास करून सर्वेस्पराक पुजांत उलपायलोली भेटोवणी करची. ह्या 7व्या म्हयन्याचो 15वो दीस सर्वेस्पराच्या मानाक तंबूची परब जातली. पयलो दीस पवित्र सभेचो दीस. त्या दिसा तुमी जोड वावर करूं नये. 7 दीस तुमी सर्वेस्पराक उज्यांत उलपायलोल्यो भेटोवण्यो ओंपतल्यात. 8व्या दिसा पवित्र सभा भरतल्यात आनी उज्यांत उलपायलोली भेटोवणी सर्वेस्पराक ओंपतल्यात. हो दीस दोबाजीक जमातीचो दीस. ह्या दिसा तुमी जोड वावर करूं नये. सर्वेस्पराच्या दोबाजीक उत्सव हे उत्सवाक इस्रायलाच्या भुरग्यांक तुमी एकठांय करूंक जाय. 2 दिसाचे रिती प्रमाणे सर्वेस्पराक उज्यांत उलपायलोल्यो भेटोवण्यो, होम, दानां, योद आनी पिण्या अर्पणां भेटोवंक ह्यो पवित्र सभा तुमी भरून हाडटल्यात. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब. देव आमचें बोड, आनंदान ताचें किर्तन करात. परतून म्हणुया. देव आमचें बोड, आनंदान ताचें किर्तन करात. स्तोत्रां गायात, दोलाचो गणगण करात. किन्नोऱ्यांचो आनी विण्यांचो मधूर आवाज आयकून दी. कोंब शिंगां गाजोयात. आयज नव्या म्हयन्याची सुरवात. आयज पुनवेचो दीस. आयज आमचो महा उत्सव. जबाब. देव आमचें बोड, आनंदान ताचें किर्तन करात. हो इस्रायलाक दिल्लो कायदो. ही जाकोबाच्या देवाची आज्ञा. इजिप्टाचेर देवान झूज केलें तेन्ना हो हुकूम झुजेक ताणें घालो. आमचो जबाब. देव आमचें बोड, आनंदान ताचें किर्तन करात. परको देव तुमचे मदें आसचो न्हय. भायल्या खंयच्याच देवाक वजू नाका. जाणें इजिप्ताच्या देशांतली तुका भायर काडली तो हांव सर्वेस्पोर तुजो एकलोच देव. जबाब. देव आमचें बोड, आनंदान ताचें किर्तन करात. उडकार. देवाचो शब्द सासणाक तोखता. त्या शब्दाची बरी खबर तुमकां परगटल्या. सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. माथेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू आपल्या खाशा देस गांवांत वचून
तांच्या देवस्थानान अशी शिकोवण दितालो की लोक अजाप जावन म्हणटालो, ही जाणवाय आनी विजमितां करची पदवी हाका खंयची? वो तोवयाचो पूत न्हय? मारिया म्हणटात ती ताची आवय न्हय? आनी जाकोब, सुसेद, शिमाव आनी जुदास ताचे भाव न्हय? आनी ताच्यो भयणी सगल्यो आमचेच मदें रावतात न्हय? तर ताका हें सगळें खंयचें आयलें? आनी ताचे विशीं तांचें मन घुस्पतालें. पूण जेजून तांकां म्हणलें, एका प्रवाद्याक फकत आपल्या खाशा देसांत आनी आपल्या घरांत मान मेळना. आनी तांच्या अविस्वासाक लागून जेजून थंय चडशीं विस्मितां केलीं ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. तुझ्या भाव भयणीनो, फेस्तां, परबो, नोवेनां ही कित्याक? आमी जायतीं नोवेनां करता, जायतीं फेस्तां करता. भोव करून आतां ह्या गेल्ल्या एक वर्साक आमचे फिरगोजेन तरी जायतीं नोवेनां जाल्यात. जी आमी हरशीं करिनासली ती पासून नोवेनां आमी हे पावटीक केल्यात. फेस्तां, परबो आमकां करूंक बरें दिसता. जरूय हे पावटीक आमच्यो फेस्तां, परबो ज्यो आसात तातूंत व्हडलो पॉम्प ना, पूण फेस्तां, परबो आमकां करूंक बरें दिसता, सेलेब्रेशन्स. जाल्यार ही फेस्तां, परबो, ही नोवेनां, ही देवोसावां कित्याक? दुबाव विरेत ही सगळीं आमी करता देवाचो आशिर्वाद आमकां घेवंक, देवा लागीं आमचो संपर्क आमी सदांच सांबाळून दवरूंक, खुशाल जावंक. पूण आयची वाचपां आमच्या मुखार एक मोठो प्रश्न दवरतात. जी फेस्तां, परबो आमी करता, जी नोवेनां आमी करता, जी देवसावां आमी करता, जे कायदे आमी पाळटा आमच्या धर्माचे, ओ जे कायदे बरोवन दवरलेले आसात आमच्या धर्मान, रिती पाळपाक दवरलेल्यो आसात, तें आनी आमचें सदांचें जिवीत, आमचें डेली लायफ, हें जरी तर बाराबर वचना जाल्यार तें देवाकूय मानना आनी आमकांय कित्याक उपकारना. दोन वस्तू जावपाक जाय. एक देवाक मानूंक जाय जें कितें आमी करता तें, आनी दुसरें जें देवाक मानलां तें आमच्या फायद्याक पडपाक जाय. आदल्या कोरारान लेवी शास्त्रान आतां आमी आयकलां, दर एक परब, दर एक फेस्त जें आसा तें कशे भाशेन करपाचें, त्यो धर्मीक रिती कशे भाशेन पाळपाच्यो, हाचे विशीं लेवी शास्त्र हें पुस्तक आमकां सगळी म्हायती दिता, ताची बारीकसाण दिता. आनी जायते पावटी घडये आमी हें लेवी शास्त्राचें पुस्तक, लेविटिकस हें पुस्तक वाचीत जाल्यार तें बोरींग कशें दिसता. कित्याक तातूंत जायते धर्माचे कायदे आसात, परबो कशे भाशेन करपाच्यो, एक एक दीस, दुसरो दीस, तिसरो दीस, हें सगळें आसा. वाचपाक जायते पावटी घडये वाज शें. पूण गरजेचें भाव भयणीनो आमी समजून घेवंक, ह्यो सगल्यो परबो, हीं सगळीं फेस्तां आनी हे सगळे दीस जे आसात, सेवाधर्मीक दीस जे दिल्ले आसात, तो आमकां एक सयेक हो आशिर्वाद देवाचो आमी समारंभूंक आनी तो बरे भाशेन घेवंक. कित्याक देव उदार आनी देव आपल्या उदारपणान आमकां दीत रावता. पूण देव दिता तें आमी घेवपाक तयार आसा काय, वो आमी घेवपाक फावो ती आमची तयारी आसा, फावो तें डिस्पोजिशन आसा आमकां. जायते पावटी हें चुकलोलें आसा. देव दिता पूण तें आमकां घेवपाक फावो जायना. देखून हे आशिर्वाद आमकां चुकतात, पेकोवणी आमकां चुकता, बरेपण आमकां चुकता, खुशालकाय आमकां चुकता. कित्याक आमी तें घेवपाक तयार जावंक ना. जायते पावटी घेवपाची खबर सोड, जें कितें देव आमकां दिता तें आमी रिजेक्ट करता, नाकारता. जशें आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकता, जेजू सगल्याक भोंवतालो, देवाचें उतर परगट्टालो, विजमितां करतालो. पूण आपल्या खाशा गांव देसान जेन्ना पावलो तेन्ना थंय जेजू ही खंत परगट्टा. आपल्याच गांवांत, आपल्याच घरांत एका प्रवाद्याक मान ना. आनी जंय मान ना, रेस्पेत ना, थंयसर ही विजमिताय घडना आनी हें प्रवचणूय जायना.
जेजू खंत परगडटा ह्या लोकांचेर, कित्याक हो लोक समजतालो की आमी ताका वळखता, हो कोण तो, ताचो घोराबो आमी जाणाव, ताची सोयरी आमी जाणाव, भाव आनी भयण म्हणटात ती जुदेवांची चाली प्रमाणे जे काजन्स आसात, जांकां आमी मावशी भाव, मावशी भयणी, बापूल भाव, बापूल भयणी अशें म्हणटा, तांकां सगल्यांक जुदेवांची चाली प्रमाणे भाव आनी भयणूच म्हणटात. म्हणटच हांकां सगल्यांक ताची एक्सटेंडेड फॅमिली जी आसा तांकां आमी वळखता की आमचे बराबर भोंवतात, आमी जाणा ती कशे भाशेन उलयतात, आमी जाणा ती कितें तांची वागणूक कसली लोकां लागीं, आनी हें सगळें आमी जाणात जाल्यार हो एकलोच दुसरे भाशेन कित्याक? हाका येदी व्हडली जाणवाय खंयची, हाका ही पदवी विजमितां करपाची खंयची? जाबा भाव भयणीनो सादो देवाचें उदारपण तें आमचें सवें, पूण हें उदारपण हो लोक मानून घेवंक शकलो ना, चुकले. आयज आमचे मुखार जायतीं देणी आसात, देवान आमकां फुक्या देणी जायतीं दिल्लीं आसात. थोडे फावटी आमकां कडेन खबर पासून ना वा आमी वावरूंक पासून ना त्या देण्या पासत, पूण देवान ते आमकां आमचे हुंटयेन हाडून दवरलेले आसा. पूण जायते फावटी ही देणी आमी नाकारता, आनी आमचे लागीं ही देणी नाकारूंक जायते भाशेचीं कारणां आसात, जायते भाशेचे एक्सक्युजीस आसात, निबां आसात. आनी ही देवाची देणी जी आमी घेवन आमची वाड जातली आसली, आमची खुशालकाय वाडटली आसली, ते फाटीं उरता. तर आयच्या दिसाक आमकां जण एकल्याक आमी हो प्रश्न करुया, खंयची ती देणी आमकां देवान दिल्ली आसात आनी आयज पासून आमी ओळखून घेवंक ना, आमचे दोळे उक्ते करून हें देवाचें उदारपण आमी समजूंक ना आजून पासून. ही खंयची देणी? जावं आमच्या सैमाची देणी, जावं आमच्या गोराब्यांतली देणी, जावं आमच्या पुर्वजांनी जे आमकां दिल्ले आसा ते, वो जे गूण देवान आमकां दिल्ले आसा ते, वो ज्यो सवलती आमचे पासत तयार करून दिल्ल्यो आसात त्यो, हें सगळें आमी पळोवन तें समजून देवाचें उदारपण मानून घेतलां काय तें आमी नाकारलां जाल्यार देवा लागीं बोगसणें मागुया. आनी जरी तर आमी ताचो लाभ घेतला, आमी खुशाल जाल्या जाल्यार आनिकूय खुशाल जावया. हे भेटीन आनीक एक कसलेंच फुक्या देणे देवान आपलें मांस रगत आमचे पासत दिलां. हेंच देणें ह्या आल्ताराचेर जाता. हो उंडो आनी सोरो जेजूच्या मांसा रोगतान बदलता, ताका आमच्या काळजान घेवन आमी दिसा दिसपट्टी बरेपण आसा तें पळोवंक, देवाचें उदारपण आमी समजून तें मानून घेवंक आमकां हे भेटेन कृपा मागुया. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानात आनी मोहिमेन आमच्या नाके पयस शुभेच्छा दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा तुज्या उदारपणान आमकां दिल्याय ती देणी आमी तुका भोगता. ती तूं दयेन मानून घे. ह्या बलिदाना वरवीं आमकां ह्या संवसारांत पवित्र कर
आनी सासणाच्या सुखाक पावय हे आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वपदवीदारान सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशा कूड तुवें रचलें ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळीं रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाकाणटा तारण मेळ्ळली तुजी पोरजा. स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिनवासता तुज्या स्वता भक्तांची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोसान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गेक तुका जोय जोय. सर्वेस्पराचे नांव येता ताका जोय. उंच सर्गेक तुका जोय जोय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुटमोर गोटुया. Gesù bello, Gesù ci consola, Gesù nobia lieto. Gesù bello, Gesù ci consola, Gesù nobia lieto. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवस धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तुज्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांत. आमेन. देवान आमचे पासत जायती देणी आमकां दवरलेली आसात. ह्या देवाच्या उदारपणाक आमी उक्तेपणी उक्त्या काळजान ती घेवंक आमकां कृपा मागुया.
आनी बाराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां दाळीन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटकी पृथ्वी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुमया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सभे आसूं, तुमचे सव्य आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सुनिया तुवें म्हजे भितरेचे म्हाका पावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. मी कुम्या खातीर मागणे मोगळा जेजू, मोगळा तूं जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्याक घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तोरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. ओत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक आर्गांनी आनी ताचे उपकार कदींच विसरूं नाका. प्रार्थुया. सर्गीच्या बापा, तुज्या पुतान आपल्या कोश्टा मरणाच्या उगडासाक उतरां वरत्या मोगान आमकां घडून दवरला. तो संस्कार आमी आतांच घेतला. ताचे वरवीं सासणाचें जिवीत आमकां मेळोशें कर म्हूण आमी मागता.
जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. आयज सांजे 7:30 वाजता पवित्र संस्काराची बुजवण जातली. कोणाकूय जरी तर तुमकां येवपाची खुशी आसा जाल्यार आमकां सांगून तुमी येवचें. तेच बरोबर ती लायव्ह स्ट्रीम जातली, तातूंत आमी भाग घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार